पयरचें जें आंदोलन केलें हें पयरचें आंदोलन आमी खूब शांततेन केलें. शांततेन म्हणजे कशें म्हणजे आयिल्ले जे फार्मर आशिल्ले ह्या फार्मरांक अशें आशिल्लें की आमकां खंयच्याय परिस्थितीन तो निर्णय जावपाकूच जाय. पूण काही गोश्टी अश्यो असतात की त्यो एकाच फावटीन तो निर्णय जायना. फाल्यां आमी अशा तयारेन आसा की खंयच्याय परिस्थितीन आमकां फाल्यां सकाळीं फाल्यां जेन्ना आमी तें आंदोलन केलां उबारलां फाल्यां आमकां खंयच्याय परिस्थितीन तो निर्णय जाय. दीसभराचे धरणे करतले आमी. मेजर डिमांड आमचो इतलोच आसा की जो खावडीचो रेट वाडयला इतलो तो कमी करात नाजाल्यार आमचो दुदाचो रेट तुमी त्या अनुशंगान वाडोवन दियात. एजीएम जी डिमांड केल्या हे एजीएम फक्त खावडीचोच विशय तातूंत आसतलो असो न्ही. ओवरऑल जाका आमी म्हणटा की ओवरऑल डेरीचो जो आढावो घेवपाक कित्याक नुकसानीचो जो भाग आसा हो नुकसानीचो भाग खूब वयल्या स्तराक पावला म्हणजे जेणे करून तो सोंसपाक जावचो ना अशा स्तराक पावला. आनी तो कित्या कारणा खातीर पावला हें जर आमकां सभासदांक जर कळुना डेरीच्या जाल्यार ताचो उपयोग कितें हे त्या अनुशंगान आमी ती हें मागयल्या कितें जनरल बॉडी मागयल्या. खूब कितें मागना आमी इतलेंच मागता की जी परिस्थिती आसा ती तरी मेंटेन दवरा. इतलीच आमची सादी डिमांड आसा.